अपरुडंट मिडियाच्या वतीन पळयतल्यांक सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. आयज सबंद गोंयभर एक खोशयेचें वातावरण आयज दनपारच्यान सुरू जालां आनी फकत गोंयांकच कित्याक जंय जंय कोंकणी समाज आसा, जंय जंय कोंकणी भाशीक लोक आसा त्या सगळ्या वाठारांनी आयज एक उमेदीचो उत्सव मनयतना आमकां दिश्टी पडटा. ताचें कारण तशेंच खेरीत आसा. भारतीय साहित्यीक मळावेलो सगळ्यांत उंचेलो आनी प्रतिश्ठेचो असो ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाशेंतल्यान बरोवपी भारतीय साहित्यकार श्री दामोदर मावजो म्हळ्यारच आमचे अपुरबायेचे आनी आदराचे भाई मावजो हांकां फावो जाला. आयज सबंद कोंकणी परिवाराचे वतीन, गोंयकाराचे वतीन, अपरुडंट मिडियाचे वतीन हांव भाई मावजो हांकां परबीं भेटयतां. भाई एक कादंबरीकार, एक कथाकार, एक निबंधकार अशा वेगळ्या वेगळ्या साहित्याच्या मळाचेर वावुरतनाच तुमी एक आयोजक, संघटक असोय वावर कोंकणी चळवळींत केला, मोलादीक वावर केला. ज्या भाशेक कांय वर्सां पयलीं भाशाच न्ही एक लिपी म्हणून हिणसायताले त्या भाशेक 12 वर्सां भितर म्हणजे एका तपा उपरांत रवींद्रबाब केळेकर हांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळे उपरांत बरोबर जवळ जवळ एका तपान परतून हो पुरस्कार तुमकां फावो जाता हाचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. रवींद्र बाबाक मेळिल्ल्या ज्ञानपीठाचो आनंद चड आशिल्लो काय आयज मेळ्ळा त्या ज्ञानपीठाचो आनंद चड आसा? म्हाका दिसता रवींद्र बाबाच्या वेळार जो पयलो जशी पयलीं भुरगीं जातकीर एक वेगळो आनंद आसता तसो रवींद्र बाबाच्या वेळार जेन्ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना म्हाका एक आनंद असो जालो की वाव, कोंकणी साहित्य ज्ञानपीठ जोडूंक शकता आनी ती उर्बा घेतिल्ल्यानच घडये आयज आमचे साहित्यिकारी फुडें गेल्यात आनी आज हो पुरस्कार आमकां मेळूंक पावला. भाई तुमचें साहित्य भारतांतल्याच न्हय जाल्यार भारता भायल्या सुद्दां साबार भाशांनी अणकारीत जाला आनीक त्या नदरेंतल्यान कोंकणी साहित्य तुमी भारतभर पावयलांच, भारता भायर पावयलां. ह्या एकूणच अणकारीत साहित्याचो आनी बाकीचें साहित्य तुमी कोंकणींत भितर हाडलां. सो ह्या एकूणच जो अणकारीत हाजो तुमचो एक अनुवादक म्हणून हें आसा किंवा तुमचे वेगळ्या वेगळ्या अनुवादकांनी बाकीच्या भाशांनी साहित्य पावयल्लें आसा ताचो आयच्या ह्या एकूणच ज्ञानपीठ पुरस्काराच्या हातूंत भितर कितलें योगदान आसा? म्हाका दिसता एक लेखक आपल्यो शिमा मेरो ज्यो आपल्या प्रदेशाच्यो आसात भाशेच्यो त्यो हुपून भायर वतलो जाल्यार अनुवादाची खूब नितांत अशी गरज आसता. आनी म्हाका दिसता आमचें साहित्य जेन्ना अनुवादून दुसरी भाशांनी वता तेन्नाच आमचे साहित्याचो दर्जो कितें हें इतर साहित्यिकांक, इतर लेखकांक किंवा इतर भाशेकांक ते कळूंक पावता. रवींद्र बाबा वेळार तेन्ना जाल्लें. रवींद्र बाब केदो व्हडलो विचारक, केदो व्हडलो लेखक, केदो व्हडलो साहित्यकार आमकां खबर आशिल्ली पूण भायर खबर नाशिल्ली. जेन्ना ताजें नांव ज्ञानपिठाक परतून वतालें तेन्ना मागीर म्हाका ह्या भितरल्यान आमकां हें आयलें, फिडर आयलें आनी तागे कांयच साहित्य आमकां पारखुपाक मेळना कित्याक अनुवादीत ना. मागीर माधवीन फुडाकार घेवन तांचे 1-2 पुस्तकां हिंदीन, इंग्लिशीन इतली अशी तजवीज केली आनी तें साहित्य जेन्ना तांचे मेरेन पावलें, परिक्षकां मेरेन पावलें किंवा इतर लोकांक मेरेन पावलें तेन्ना तांकां पुरस्कार मेळूंक पावलो. आनी म्हाका चड आनंद कित्याक रवींद्र बाबाक एक विचारवंत आनी विचारक आनी त्याच बरोबर निबंधकार म्हणून ताका आवड मेळ्ळा. पयलो निबंधकार भारतीय ज्ञानपिठाच्या इतिहासांत पयलो पुरस्कार हाका मेळ्ळो पळय निबंधकाराक तो रवींद्र बाबाक. भाई रवींद्र बाब आनी तुमच्या मदीं खूब साम्य आसात आनी तातूंतलें एक साम्य म्हणटा तें रवींद्र बाब सदांच म्हणटालो की आपूण रायटर आनी फायटर. तुमी बी कोंकणी चळवळी भितर, कोंकणी भाशीक आंदोलना भितर ही रायटर आनी फायटराची भुमिका निभयल्या आनीक हें निभयता आसतना तुमकां थ्रेट्सूय आयल्यात आनीक त्या थ्रेट्सांक धरून म्हणजे साहित्य रत्न आमच्या साहित्यीक मळाचेर वावुरता आसतना ती निर्भयता तुमच्या आंगांत कशी आयली आनी आयच्या काळा भितर ह्या निर्भयतेची साहित्यीक म्हणून कितली गरज आसा अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता रवींद्र बाब सारकेल्या म्हालगड्यां कडच्यानच आमकां निर्भय जावपाक शिकोवंक मेळ्ळें. रवींद्र बाबान आमकां सदांच एक तरेची शिकवण दिल्ली आनी तूं म्हणटा तशें खरें. रवींद्र बाबान म्हणलें आपूण लेखक आनी रायटर आनी फायटर, पूण रवींद्र बाबान फायटर म्हणटा तेन्ना तांच्यो मर्यादा आशिल्ल्यो त्यो गोंया पुरत्यो किंवा भाशे पुरत्यो आशिल्ल्यो मेन. पूण म्हाका दिसता म्हजे वेळार त्यो आनीक विस्तारल्यो. जेन्ना इतर देशांत अशें जे फेसिजम वाडूंक लागलो, नाका जाल्ल्यो गजाली समाजकारणांत घुसल्यो तेन्ना ताका विरोध करपा खातीर आवाज उठोवपाची गरज पडली तेन्ना आमी उठयलो. रवींद्र बाबान कांय केलें ना अशें न्ही. तेन्ना त्या काळाची ती गरज आशिल्ली, आयच्या काळाची ही गरज आसा. म्हणून म्हाका दिसता रवींद्र बाबाचोच विचार हांवें फुडें व्हेला
रायटर आनी फायटर म्हणून. आनी म्हाका खरें म्हणपाक गेल्यार थोडीशी खंतच आसा की भारतीय साहित्यकार जे आसात जे अवघे थोडे सोडले जाल्यार चडशे प्राप्त परिस्थितीन तोंड धापून ओगी बसतात आनी तांकां विरोध करपा खातीर 4 पावलां फुडें वचपाक जाय हें विसरतात. आनी म्हाका दिसता लेखक हो एक मार्गदर्शक आसता. लेखकाचेर खुबशे लोक तागेले विचार घेवनूच फुडें वतात. आमकां दिश्टी पडना पूण ताजो परिणाम जाल्लो आसता, प्रभाव पडिल्लो आसता. म्हणजे त्या नदरेंतल्यान लेखकान किंवा साहित्यकारान हो फायटर जावप हें तितलेंच गरजेचें आसता. आनी फायटर जाता कितें तातूंतल्यान जी प्रेरणा मेळटा ती तुका लेखनाक बऱ्याक पडटा अशें म्हजें मत आसा. भाई प्रत्येक भाशीक चळवळी भितर वेगळे वेगळे घटक असतात. तशेंच हे घटक आमच्या कोंकणी भाशे भितरय आसात. पर्याय किंबहुना आमच्या कोंकणी भाशे भितर चड आसतले एखाद्याक. जशे आमचे गोंया भितर रावन कोंकणी चळवळ चलता, कर्नाटकांत चलता, केरळाक चलता, महाराष्ट्रांत चलता. वेगळे वेगळे लिपींतल्यान बरोवपी आसात. कन्नड लिपी आसा, देवनागरी लिपी आसा, रोमी लिपी आसा. जाणटे नेणटे आसात, हिंदू क्रिस्तांव आसात. ह्या सगळ्यांच्या मदले तुमी एक पूल, तुमी जाणट्या बरोबर आसा, नेणट्या बरोबर आसा, तुमी वेगळे वेगळे लिपीच्या लोकांक बरोबर घेवन वतात. सो हाजी फाटली तुमची भुमिका कितें? आमकां दिसता आसतना हो वेगळेचार दिश्टी पडटा पूण वेगळेचार न्ही तो. एक काळाची गरज म्हणून तांणी वेगळी लिपी आपणायल्यो. काळाची गरज म्हणून ह्यो जातीच्यो धर्माच्यो वण्टी तयार जाल्यो, काळान निर्माण केल्यो. आयच्या काळाक धरून आमी त्यो मोडपाची गरज आसा. आनी त्या नदरेंतल्यान आमचें साहित्य त्या नदरेंतल्यानूच वाटचाल चलता म्हाका खात्री आसा. कोणाचेंय साहित्य घे, सामान्यांतल्या सामान्य लेखकाचे पासून साहित्य जे आमी घेतलें जाल्यार तो योग्य वाटेन वता. पूण म्हाका दिसता की जो अदरिंग फॅक्टर म्हणून जो आसा, दुसऱ्याक तो परकी लेखपाचो, ते वेगळे आनी आमी वेगळे, आमी आनी तुमी, ही जी भावना आसा ती ना जावपाक जाय. आमकां वेदर रोमन स्क्रिप्टांत बरोवपी लेखक हे कोंकणींत बरयतात न्ही, कोंकणी खातीर ते आमचे, लिपी खातीर मागीर तांचे कडेन आमी वाद घालूं येता. त्या लिपी खंयचीच एक लिपी घेवन खंयचीच भास समृद्ध जायना हें म्हजें प्रामाणीक मत. संवसारांत एकूय भास ना जी अनेक लिपी घेवन वयर सरल्या. कोणा कडेन 4 लिपी आशिल्ल्यो आनी निमा कडेन 1 लिपीचेर आयल्यात. हांव जेन्ना नोबेल प्रायज विनर ऑरेन पामूक म्हाका मेळ्ळो तेन्ना ताका जाणून जावन घेवपा आशिल्लें गोंयचें हें वेगळेचार कितें आसा, हो वेगळेचार कित्याक आसा, आनी रोमन स्क्रिप्ट आनी देवनागरी स्क्रिप्ट आनी कन्नड स्क्रिप्ट अशें कित्याक चल्लां. आनी ताका सगळें हांव एक्सप्लेन करून सांगतकीर ताणेंय बी खंत उक्तायली की तांगेल्या देशांनी जेन्ना होच प्रश्न आशिल्लो ते निमा कडेन दे झिरोड इन ऑन रोमन स्क्रिप्ट वीच दे रिपेंट नाव. म्हणजे म्हणपाचें तांची स्वताची आशिल्ली ताणें वगडायलें, हाजी तांकां खंत आसा. आनी हीच गजाल नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स जे आसात तांची स्वताची लिपी आशिल्ली आपली भाशे खातीर, पूण तांणी खंय तरी एकचार जावपाक जाय आनी कितें तरी मेन स्ट्रिमाक वचपाक जाय ह्या एका भ्रमांत रावन निमा कडेन आपापली लिपी सोडले आनी दुसऱ्योच आपणायले. तशी गत आमची जावची न्ही. आमी हें समजून घेवपाक जाय की कोंकणीचो एकचार हो चड गरजेचो. भाशीक एकचार, समाजीक एकचार. आनी त्या नदरेंतल्यान आमी जर प्रयत्न केले, दुसऱ्यांक समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. कन्नड लिपींत बरोवपी कोंकणी लेखक कितली सुंदर कोंकणी तांगेली ती बोली जर कानार पडली न्ही म्हाका आयकन दिसता आनी आयकत रावन दिसता. ताचें कारण कितें, आय आयडेंटिफाय विथ देम. हें तांचे कडेन आयडेंटिफाय जावप, तांकां समजून घेवप, ही जर भावना आमचे मदीं वाडीक लागली, हे सगळी जे आमी पूल मोडून उडयले आसा ते पूल परतून बांदपाक कांयच जावचें ना. हांव पूल म्हणून तुवें म्हणलें म्हाका हाजो आनंद आसा कित्याक म्हाका खऱ्यांनीच ते आपलेच दिसतात. म्हाका केन्नाच वेगळीचार जाणवलो ना. भाई कोंकणी चळवळी भितर तुमचो भोवतासी वावर आसा, भोवांगीक वावर आसा, एक आयोजक म्हणून, संघटक म्हणून, लेखक म्हणून. आनी हें करता आसतना कोंकणी चळवळी भितर वेगळी वेगळी जैतां तुमी अणभवल्यांत. राजभास आंदोलनांतलें जैत आसत, तातूंत भितर तुमचो म्हत्वाची भुमिका आशिल्ली. ताजे नंतरची वेगळी वेगळी आंदोलनांनी आयज ह्या हातूंत भितर वैयक्तीक नदरेंतल्यान तुमकां जेन्ना हो ज्ञानपीठ सारको प्रतिश्ठेचो पुरस्कार मेळटा, तुमच्या जिवितां भितर ही सगळीं जैतां आनी ताका धरून आयचो हो ज्ञानपीठ पुरस्कार. सो ताजी सुवात खंय? ही फाटलीं जैतां काय हांवें जोडूनात. म्हजे बरोबर जे वावुरताले तांकां श्रेय वता. रवींद्र बाब आशिल्लो, उदय बाब आसा, हे आमचे मदीं जे अशे पोटतिडकीन वावुरताले तांचे कडच्यान देख घेवन आमी आमचे पर्यंत जितलें जाता तितलें केलां. म्हाका दिसता खुबशे आतां कोंकणी भाशा मंडळ, हांव अध्यक्ष आशिल्लो, नाममात्र अध्यक्ष आशिल्लो. कोण काम करताले? श्रीधर कामत आशिल्लो, प्रशांत नायक आशिल्लो,
पुण्यानंचारी आशिल्लो हांव नांवां घेना, कितलींशींच नांवां आमी दोळे मुखार येतात. आमगेलो कितलेशेच आसात जे पोर्तुगीजीन काम करताले. ताजी सगळी म्हाका अध्यक्षाक वता, फेस्त करता गांव आनी प्रेसिडेंटचें नांव तशें जाता. पूण हांवूय खंय हांव हाजे खातीर क्रेडीट मेळचें म्हणून काम केलें ना. एक गजाल खरी कितें, आमचो सदांच टीम, सदांच पयलीं पासून टीम वर्क आसतालो. हो टीम वर्क आशिल्ल्यान आमी जैत जोडूंक पावले. अखिल भारतीय कोंकणी संगीत महोत्सव आमी जेन्ना घडोवपाक लागले तेन्ना हांव अध्यक्ष आशिल्लो कोंकणी भाशा मंडळाचो. म्हजो म्हाका दुबाव आशिल्लो, खरेंच कोंकणी संगीत म्हणून कितें तरी आसा काय कितें. पूण हे साई दर्या, श्रीधर दर्या, जुजे लॉरेन्स दर्या, प्रशांत दर्या, हे सगळे अशे तरेन वावुरले. तोमाजीन कार्दोज आमचेर उबो रायलो आनी आमी अशे तरेन वावुरले. आनी आमकां भास्कर चंदावकरान सुंदर सांगलें, तुमचे कडेन जर कोंकणी भास आसा, तुमचे कडेन कोंकणी संस्कृताय आसा, तुमचे कडेन जर संस्कृताय आसा जाल्यार तुमचे कडेन संगीत आसा. आनी मागीर म्हजें लक्ष गेलें, आरे येदो व्हडलो फोकलोर आमचो आसा, इतलें लोकसंगीत आसा, आमचे हांगचो जागोर आसात, आमची इतलें साहित्य आसा, लोकसाहित्य आसा की आमी खंयच कमी पडचे नात. आनी तेन्ना जिद्दीन आनी हिरिरीन म्हणटा तशें आमी सगळ्यांनी काम केलें. आनी हें श्रय खरेंच सांगता, श्रीधर धरून, साईश धरून, जुजे धरून, प्रशांत धरून ह्या सगळ्यांक वता. म्हाका न्ही, हांव फक्त नांवाचो धनी जालो. पूण एक जालें कितें, म्हजे वेळार हांव साहित्य कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष आसतना हें सगळें घडोवंक पावलें, हाजो म्हाका आनंद आसा. भाई कोंकणी साहित्या भितर चाफरा जर आमी घेतलो जाल्यार ताणें मंगळुरी कॅरेक्टर्स, मंगळुरी शैली ही लोकप्रिय केली. पुंडलीक बाबाचें उदाहरण जर घेतलें जाल्यार तांणी वळवय सावयवेरें त्या वाठाराची कॅरेक्टर्स, थंयची भाशा शैली पॉप्युलर केली. आमी महाबळेश्वर सैल आसत किंवा देविदास बाब कदम आसत, तांणी माजाळी, सदाशिवगड, कारवार, थंयचो वाठार, थंयचो सैम, थंयची संस्कृती, थंयची शैली गिरेस्त केली. तुमच्या साहित्य आमी जेन्ना पळयता तेन्ना खास करून साश्टी शैली आनीक तुमगेली हांगची लोकल कॅरेक्टर्स माजोड्डे गांवची, हांचो प्रभाव तुमच्या साहित्याचेर आनी तुमच्या ह्या आयज मेरेनच्या प्रवासान आनी ह्या जैतांत कितलो आसा अशें दिसता? म्हाका दिसता सगळ्या लेखकांच्या बाबतींत हें जाता, इट्स स्वाभावीक तें. आपली मनशां, आपलो गांव हो आपल्या पयलीं प्रेरीत करता. आनी आपली मनशाक आनी आपल्या गांवाक जो वळखूंक पावना तो आनी बायलांक कितें वळखतलो. जेन्ना हांव एखादी कथा बरयतां आमच्या बॉर्डरीचेर, बॉर्डरी वेले संघर्शाचेर किंवा कुवेटाचेर जावं दर्या अमेरिका, इंग्लंडाक गेल्ल्या गोंयकारांचेर, जाल्यार तें वातावरण निर्माण करपा खातीर तुवें थंय वचपाकच जाय म्हूण ना, गेल्यार चड बरें. पूण त्या खातीर ह्या लोकांक पयलीं समजून घेवपाक जाय, तांकां समजून घेवपाक जाय. हें जेन्ना जाता तेन्नाच म्हाका दिसता आमी अभिजात साहित्य निर्माण करूंक पावतात. आनी महाबळेश्वर सैल, पुंडलीक बाब आनी तेंच केलां. आनी देविदास कदम आतां करता. म्हणजे हे जे गजानन जोग, नांव चुकोवपा जायना, कित्याक एक चुकयल्यार दुसरी चुकता. पूण गजानन जोग सारकेल्या लेखकांनी एक वेगळी तरेची मोडी कोंकणीची साहित्यांत हाडली आनी एक वेगळी रूच आमकां अणभवपाक दिली. आनी म्हाका दिसता हेंच कोंकणी भाशेचें आनी कोंकणी साहित्याचें गिरेस्तकाय, हीच गिरेस्तकाय. मागीर तुमी कादंबरी होय प्रकार हाताळ्ळा आनी कथा होय प्रकार हाताळ्ळा. बेजिकली तुमकां कितें दिसता, तुमी कोण, कथाकार काय कादंबरीकार? हांव कथालेखकच. कथालेखक म्हणून म्हजें स्थान मानून घेवचें अशें म्हाका दिसता. हांवें कादंबरी बरयल्यात, 1-4 कादंबरी घडये आनीक एकाद्री बरयन. पूण कथा हो म्हजो स्थायी भाव आनी कथा हो म्हाका सदांच अपील करता. आनी म्हाका दिसता, म्हजें मत, कविते फाटल्यान जर कठीण असो खंयचोय साहित्य प्रकार आसा, कठीण म्हणून तशें अर्थान करता न्ही, हांव म्हणटा ताजी कशें म्हणया, ताजी जी कारागिरी आसा ती कठीण, ती फक्त कथा साहित्यांत तुमकां पळोवंक मेळटा. आनी म्हाका दिसता इट्स क्राफ्ट्समनशीप म्हणया, ती क्राफ्ट्समनशीप कथेक लागता ती कादंबरीक गरज. कादंबरीक विस्तार घेवंक शकता कित्याक कथेक ना. कथेक तुका संदिग्धता ही तितलीच गरजेची जितली जाय तितलेच साहित्यांत येवपाची गरज आसता. भाशा, विशय, संवाद हे सगळें धरून. भाई आमी मानतात की शणै बाब धरून मोसियोर दालगाद हांणी आधुनीक कोंकणी चळवळीची बुन्याद घाली. ताचे उपरांत रवींद्र बाबाची पिळगी आनी आतां तुमचे पिळगेन हो वावर खूब मुखार व्हेला. ज्ञानपीठ दुसरो मेळा मेरेन आमी पावल्यात. फुडाराचे जैतांचे नदरेंतल्यान आनी फुडाराक ज्ञानपीठ सारखे किंवा नोबेल सुद्दां मेळपाच्या नदरेंतल्यान तुमकां आयच्या जे तरणाटे लेखक आसात तांकां कितें सांगून दिसता? एक गजाल म्हळ्यार आपली साहित्य रचतनाच हेरांचें साहित्य वाचप अत्यंत गरजेचें. आमचे लेखक खूब थोडे प्रमाणांत हें करतात. तांचे वाचनाची मर्यादा तांच्या साहित्यान दिश्टी पडटा. आनी
आपले कोंकणी पुरती न्ही, वाचनाचो परीघ जो आसा तो वाडोवपाक जाय. कन्नड भाशेंत कितलें सुंदर साहित्य येता, मराठी भाशेंत कितलें सुंदर साहित्य निर्माण जाता, हिंदी, बांगला, पंजाबी ह्याच भाशांनी अनुवादीत साहित्य मेळटा न्ही आमकां वाचून घेवपाक जाय. आनी जितलें वाचन वाडटा, आनी इंग्लीश भाशा आसा, फ्रेंच भाशा आसा, इतर भाशे चड इंग्लिशीन तुका अनुवादीत मेळटात. आतां दुर्दैव अशें जालां की कोंकणी साहित्य इंग्लिशीन वाचून म्हाका वाव तुगे स्टोरी वाचली बरी जाली म्हूण सांगपी आसात. हें दुर्दैव आमचें. म्हणजे म्हाका दिसता कोंकणी लेखकांनी कोंकणीतलें साहित्य वाचचेंच, पूण कोंकणी भायर वचून इतर भाशांनी, भारतीय भाशांनी आनी इंग्लीश भाशेंत जे नवे ट्रेंड्स आसात, नवे जे प्रवाह आसात, नवे जे इजम्स आसात ते समजून घेवपाची गरज आसा. आमी थंय कमी पडटात. आनी म्हाका दिसता नवी भुरगे जे आज ग्रॅज्युएट जातात, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात, तांकां हें सोंपेपण आसा की तांचे कडेन इंग्लीश आसा, तांचे कडेन भाशा आसा. तांणी ह्या आपल्या लोकांक, आपली समाजाक वळखून घेतनाच इतर भाशांतलें साहित्य वाचून काडचें आनी इतर भाशांतले जे ट्रेंड्स आसात, मॉडर्न जे साहित्य निर्माण जाता तें समजून घेवपाची गरज. पयर आमी एक इशुगुरूची कथा वाचली, कादंबरी वाचली, कितली सुंदर कादंबरी, कित्याचेर बरोवची. हांवें ते मॅनिक्विन्साचेर बरयल्ली पळयल्यात, मॅनिक्विन्स बी आसता तांचेर. हाणें आर्टिफिशियल फ्रेंड्स, हे आर्टिफिशियल पळय तयार केल्यात रोबोट्स, ते तांचेर कथा बरयल्या, तांचेच भावनांचेर कथा बरयल्या. कितली सुंदर कथा आसा. हे वाचनात आमचे येवपाक जाय, जाल्यार आमी फायचे साहित्य लोकांक दिवंक पावतले. दुर्दैवान आमचे मदीं तितलें घडना, पूण तें घडचें आनी ह्या लोकां कडच्यान न तरणाट्या कडच्यान घडचें अशी म्हजी अपेक्षा आसता. हे फक्त कोंकणीचे मर्यादा न्ही, हे सगळी भाशांनी अशेंच चल्लां. थोडेशे मागीर बरे वाचतात आनी तांचे कडच्यान बरें वाचन करून बरें लेखन वाचूंक मेळटा आमकां. भाई, एक व्यक्ती म्हणून ज्ञानपीठ ही तुमची मोख केन्नाच आशिल्ली अशें म्हाका दिसना. ताची जाणीव दवरून अशें हांव विचारन की ज्ञानपीठ मेळ्ळे उपरांत आतां फुडली मोख कितें, किंवा कितें मेळोवपाचें उल्लस दिसता वैयक्तीक जिणेंत एक लेखक म्हणून? कितें मेळोवपा खातीर हांव बरयता अशें दिसता तुका? म्हाका दिसना केन्ना हांवें तसो विचार केलो म्हणून. साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना फोन नाशिल्ले, केन्ना तरी डिक्लेअर जाल्यार टीव्ही हांव लावूं नाशिल्लो आनी म्हाका दोळ्याचो कितें प्रॉब्लेम जालो, हांव घरा आशिल्लो. सांजचे 8 वरांचेर मडगांवच्यान म्हगेलो बापूर भाव धांवत आयलो, राष्ट्रपतान तुजो फोटो मागलो. म्हजे कडेन फोटो नाशिल्लो एक, म्हणजे कसलीच तयारी नाशिल्ली. आजूय म्हणून हांव कसलीच पूर्व तयारी ना. अकस्मात फोन आयला आनी म्हाका अजाप दिसलें. एकच जाण आशिल्लो कितें, आनी ताजें कारण अशें की हांव जसो हांव सरस्वती पुरस्काराच्या, सरस्वती सन्मान पुरस्काराच्या निमाण्या ज्युरीचेर आशिल्लो, कितले वर्सां जवळ जवळ 2 टर्म हांवें काडल्या थंय, तसो हांव ज्ञानपिठाच्या हाचेर थळाव्या लँग्वेज कमिटीचेर हांव आशिल्लो. आनी एक दीस म्हाका तांगेलो फोन आयलो, तुमी रिजायन कित्याक जायनात? हांवें म्हळें हो ते म्हाका सांगताले आनी एक टर्म घे म्हणून, आनी हो म्हाका रिजायन जा म्हणटा. आनी मागीर तांणी सांगलें, सॉरी मिस्टर मावजो, आप कृपा करके आप रिजायन करिये, आमी आनी कोणाक घेता म्हणून. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की थंय म्हजें नांव येता, तेन्ना हांगा कन्सिडर करूंक मेळना म्हणून ते म्हाका कुशीक दवरूंक सोदताले. तेन्ना एक पुसटशें अशें मातसो आयिल्लो, पूण तें व्हडलें इम्पॉर्टंट हांवें केन्ना धरलें ना. कित्याक आनी एक सांगता, आज जरी हो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा, म्हजे भशेन उण्यांत उणें 100 ते 150 साहित्यकार सगळी भाशांनी, भारतीय भाशांनी बरोवपी म्हजे परस घडये कुसभर बरे आसतले तातूंत भितर, ते ह्या वळेरेंत लायनीत उबे आसात. घडये इतल्याय लोकां भितर तांणी म्हाका वेचून काडला. तांचे निकश कितें म्हाका खबर ना, पूण हांव आज हो पुरस्कार घेतना पासून म्हणजे दोळे मुखार ते लोक येतात जे म्हाका दिसताले की ह्या पुरस्काराक पात्र आसात, आसूं येतात हाजे मुखारय बी. पूण त्या सगळ्यांचे वतीन तितल्याच नम्रपणान हांव हो म्हाका फावतालो काय ना फावतालो हाजो विचार करनासतना ह्या सगळ्यांचे वतीन म्हणून हांव हो पुरस्कार आज घेता. आनी कोंकणींत पासून म्हजे बरोबरचे जे लेखक आसात तांकां ह्यो फावताच. पूण तसो विचार करना हांव. कोंकणींत आनीक पुरस्कार मेळचे. ज्ञानपीठ म्हाका दिसता आमची वर्सां वचचीं पडटात, 5 वर्सां 6 वर्सां वचचें पडटात. पूण आतां फुडलीं 8-10 वर्सां भितर आमचे मदीं अशे तरणाटे आसात जे वयर सरून त्या पुरस्काराक पात्र जावं येतात. आनी इतल्याच पुरस्काराचें कित्याक रावचें? आमकां खबरच ना अशे अनेक पुरस्कार देशांत देशा भायर आसात, ते मेळचे आमच्या भुरग्यांक. पूण पुरस्कारा खातीर लेखन करचें न्ही कोणें. आनी पुरस्काराची वाट पळयतात थंयच आमचे लेखक शेणटात अशें म्हाका दिसता. आतां गरज ना. आतां
महाबळेश्वर सैल ताका सरस्वती सन्मान मेळ्ळो. ताका आनी पुरस्काराची गरज आसा, मेळचो, ताका व्हडले नोबेल पुरस्कार मेळचे, पूण त्या खातीर कोण लेखन करचो ना अशें म्हाका दिसता. लेखन करची न्ही, पूण लेखक व्हड जावचे आनी तांचे साहित्य जें आसा तें भारतांतूच न्ही संवसारभर लोकांच्या नदरेक पडचें आनी तातूंतल्यान कोंकणी भाशेक, कोंकणी साहित्याक एक बरे दीस येवचे इतली शुभेच्छा मात हांव हांगा उक्तायतां. देव बरें करूं भाई. भाई मावजो आणि कोंकणी साहित्य हे संवसारभर पावयलें. भारतांतले जे ज्येष्ठ लेखक आसात, भारतांतले जे प्रतिश्ठीत लेखक आसात, तांचे मेरेन कोंकणी भास पावयली, तांचें साहित्य कोंकणींत हाडलें. आनी हें सगळें करता आसतना भाई जशे तांच्या वळेरेंत वचून बसले, तशेंच भाई सर्वसामान्य मनशाच्या बरोबर बसले, चळवळीक तांणी योगदान दिलें बरोबर काम करून. आनी म्हणून भाईचें हें खाशेलेपण. भाई फक्त एक लेखक न्ही, भाई व्यक्ती म्हणून व्हड. भाईनी आतां पर्यंत ज्या ज्या संघटनांनी, ज्या ज्या संस्थांनी, ज्या ज्या आंदोलनांनी फुडारपण केलां, ती सगळीं आंदोलनां तांणी आपल्या वैयक्तीक स्वभावाक लागून किंवा फुडारपणाक लागून, नेतृत्व कौशल्याक लागून ती जैतवंत केल्यान. भाईक हाजे मुखारय बी अशे प्रतिश्ठेचे पुरस्कार मेळचे. आनी कारण हे पुरस्कार फक्त भाईक मेळना. आयज म्हाका खात्री आसा की गोंयांतल्या दरेकल्याक आनी कोंकणी समाजांतल्या, कोंकणी चळवळींतल्या दरेक एकल्याक आपल्याक हो पुरस्कार मेळिल्ल्याची खोस भोगिल्ली आसतली. म्हणून भाईक बरी भलायकी आनीक व्हड आयुश्य आमी ह्या वेळाचेर सबंद गोंयकारांचे वतीन, कोंकणी समाजाचे वतीन आनी प्रुडंट मिडियाचे वतीन मागता. हांव तुमकां देव बरें करूं.